काल परचें तंत्रज्ञान, आयचें तंत्रज्ञान, आतांचें तंत्रज्ञान कसलें तर थंय कळंगुटे वाठारांत थंय आमी हो प्रकल्प घालतले आनी ताजो कॉस्ट, ताजो खर्च सादारण 90 कोटी अशें आयकूंक येता आनी दिसाक 80 टन खंय कोयर तातूंतल्यान वतलो आनी तशेच 2 प्रकल्प गोंयांत हेर कडेन जातले आनी ते प्रकल्प पळोवपाक आमचो दिलीप परुळेकार आनीक मायकेल लोबो हे दोगूय जाण आनीक थोडे लोकांक घेवन जर्मनीक वतले. आतां प्रश्न असो आसा की गोंयांत जे पयलीं प्रकल्प जाल्या ते सारके नाशिल्ले, ते कित्याक फेल जाले आनी आतां जो प्रकल्प चलता तो जर बरे तरेन चलता, इतल्या कमी खर्चान तो प्रकल्प चलता आनी 15 कोटींनी जर 15 कोटींचे कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणजे मुदल 15 कोटी तुमी खर्च करून तो प्रकल्प जर बरे तरेन चलयतात आनी दिसाक 70 टन कोयर जर तातूंतल्यान प्रोसेस करून ताजी प्रक्रिया करून ताजें सारें करतात जाल्यार तसले प्रकल्प गोंयांत हेर कडेन तुमी कित्याक करना? जर्मनी वचून 90 कोटीचो प्रोजेक्ट कित्याक हाडपाक जाय? हो एक पयलो प्रश्न. तो जो मडगांवां जो संसड्यार प्रोजेक्ट चलता तो वेचून काडचे पयलीं हो आमकां प्रोजेक्ट बाबा जाय, हें तंत्रज्ञान आमकां ही टॅक्नोलॉजी जाय अशें म्हणून थारावचे पयलीं खंयच्यो खंयच्यो टॅक्नोलॉजी आसात, कसले कसले प्रकार आसात, कसल्यो कसल्यो तरा आसात, हें सगळें तांणी एग्जामीन केलें, ताजी चवकशी केली, ताजी तपासणी केली आनी गोंयचे वो भारतांत हेर कडेन आसात ती सगळी कोयराची परिस्थिती तकलेंत घेवन, कोयराची परिस्थिती इतल्याच खातीर म्हणटा की आमकां भारतीयांक गोंयकारांक शिस्त कमी. आमच्या घरांतल्यान जेन्ना कोयर भायर सरता तेन्ना तो वोलो कोयर, सुको कोयर असो म्हणून सेग्रिगेट जावन वेगळो काडून आमी दिल्यार फुडली कारवाय सगळी सोंपी जाता. पूण तशें करनासतना आमी सगळे एक कडेन करून तें दितात आनी फुडली कारवायेक त्रास जाता. म्हणटकर ते सगळे आमची संवयो, आमची संस्कृताय, आमची बेशिस्तपणां सगळें तकलेंत घेवन आमचे प्रोजेक्ट करपा जाय. हे सगळें तकलेंत घेवन मागीर ताजो खर्च कितलो जाता, ताजो फायदो कितलो जाता, म्हणजे कॉस्ट बेनिफीट एनालिसीस म्हणटात ताका, तें सगळें पळोवन मडगांवां हो प्रोजेक्ट संसड्यार तांणी सिलेक्ट केल्लो, वेंचून काडिल्लो आनी तो बरे तरेन चलता. आतां तो जर बरे तरेन चलता तसले प्रोजेक्ट गोंयांत हेर कडेन कित्याक करनये? हाजे सगळ्याची तपासणी जावपाक जाय आनी ताजे रिपोर्ट बरोवन मागीर बाबा ओके हें सगळें खंयचे कडेन गोंयांत चल्लें तें बरें न्ही, आतांय चलता तो बरो न्ही, मागीर कसलो करपाचो? दुसरे कडेन वचपा जाय. दुसरे कडेन म्हणजे भारतांत दुसरे कडेन वचपा जाय. आयकूं येता त्या प्रमाणे हैदराबाद, कलकत्ता, मागीर तुगेले कानपूर, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट हांगा सगळे कडेन बरे खंय सारके मॉडर्न कोयराचो विलो लावपाचे प्रोजेक्ट चलतात. ते वचून पळोवचे आनी तसलो प्रोजेक्ट ते भारतीय संस्कृतायेंत रुजिल्ले प्रोजेक्ट हांगच्यो संवयो, हांगचो कोयर कसलें काम आसा, कसलें काम ना तें पळोवन सगळे घाल्ले ते प्रोजेक्ट ते चड करून गोंयांत बऱ्या पडटले. तातूंतले खंयचोय पळोवन बाबा ताजो खर्च कितलो, फायदो कितलो हें सगळें स्टडी करून तसले प्रोजेक्ट तुमकां गोंयांत हाडपाक मेळना. फॉरेनाचेच कित्याक हाडपाक जाय? आनी ते जर जालें ना जाल्यार तुमी कन्सल्टंट नेमला, कन्सल्टंटान कसलो प्रोजेक्ट तुमकां घालात म्हणून सांगला तेंय बी आमकां खबर ना. आतां ह्यो सगळ्यो गजाली पळय हांव उलयता पळय सादारणपणान करपाच्यो गजाली खंयचेय सरकार हें करता, हेय सरकारान हें केल्यार जातलें अशें आमकां दिसता, पूण आमकां तें खबर ना म्हणून आमी तें उलोवन दाखयलें. जर तें केलां जाल्यार सरकारान हें लोकांक सांगचें, म्हणटकीर ज्या लोकांक हातूंतली हें आसा म्हणजे जाणीव आसा, हाजी नॉलेज, हाजी खबर आसा, हाजें गिन्यान आसा, तांकां पळोवपाक मेळटलें की बाबा सरकार बरोबर करता काय सारकें करना काय हातूंत आनी सुदारणा करपाक शक्य आसा. आतां दिलीप परुळेकार आनी मायकेल लोबो जर्मनीक वतात, तांचे बरोबर आनीक खूब लोक वतले. खुबसो खर्च, गोंय सरकाराची येणावळ जाल्या उणी, ताका लागून मॅनिफेस्टोंत खुबशे प्रकल्प, खुबश्यो येवजणी घाल्ल्यो त्यो बसून चालीक लावपाक और चालीक लायल्याक त्यो चालू दवरपाक सरकाराक त्रास पडटा. आनी इतलें आसुनूय बी अशें फॉरेनाक वचपा येद्या वेळार खर्च करप म्हणजे आमकां तें बरोबर दिसना. आनी आमकां तें बरोबर दिसना, खंयच्याय आम आदमीक बसून तें बरोबर दिसचें ना. कारण येद्या वेळार फॉरेनाक वचपाकच जाय म्हूण ना, आनी जर्मनी म्हारग देश,
थंयचो प्रकल्प म्हारग आसतलो तो जालें, त्या शिवाय देशूय म्हारग, थंय रावपा खावपा जेवपा प्रवास करपा पसून म्हारग. म्हणटकर फॉरेनाक जर वचूंकच जाय तुमकां आनी फॉरेनाचो प्रकल्प हाडपाकच जर जाय, मलेशिया आसा, सिंगापूर आसा, इंडोनेशिया आसा, श्रीलंका आसा, थंय वचात आनी पळयात कितें करता ते. थंय बरे बरे प्रोजेक्ट आसतले. आनी हे सगळे कडेन भारतांत पयलीं पळयात, मागीर शेजार पाकिस्तान वा बांगलादेश वचात अशें म्हणना, ते आमचे परस एखादले वायट आसपाक शकता. पूण हेर देशांनी वचून पळयात लागींच्या, ते ना जाल्यार मागीर युरोपांत अमेरिके बी वचून पळयात आनी मागीर फुडें कितें करपाचें तें करात. एक फायदो हातूंतल्यान जावं येता म्हणजे कितें, मायकेल लोबो सदांच दिलीप परोळेकाराचेर फोग काडटा. पूण दोगूय जाण एक कडेन जर एका बरोबर जर युरोपाक गेले, जर्मनीक धरा आनी खंय धरा, आनी खूब तें बरोबर जर रावले जायत जाल्यार तांची इश्टागत एकातली वाडये आनी आपल्याक एकादले तकलेक ताण कमी पडये अशें म्हणून मुख्यमंत्र्याक दिसलें जावये. म्हणून ताणें हांकां जावं की चला रे प्रकल्प पळोवन येया रे सरकाराक उस्तार अशें एकादलें म्हणलें जावपाक शकता. तशें म्हणलें जाल्यार ती बरी गजाल. तांकां थंय धाडपा जाय अशें ना, हांगच्यान काश्मीराक धाडपा जाता आनी काश्मीराक जिवाक धोको आसा अशें जर दिसलें जाल्यार श्रीलंके बी धाडपा जाता. सवाय भितर श्रीलंके वचून येवपा जाता. सारकें तांकां फॉरेनाक गेल्ले भशेन दिसतालें. हो जालो आमचो तिसरो विशय आसा, गोंयांत मिनाचें प्रकरण खंय पावलां हो पळयात हो व्हिडिओ. विधानसभे वांगडी हांव सगले कडेन म्हजें नांव. विधानसभे वांगडी हांव सगले कडेन म्हजें नांव. हांव कितें उलयल्यार रोखडें जाता कोफुसांव. हांव कितें उलयल्यार रोखडें जाता कोफुसांव. तुमकां एक जगीचें दिसना, हांव सांगपाक सोदतां की तुमी आमचेर विश्वास दवरात. हांव तुमकां तुमच्या सपनांतलें गोंय निर्माण करपाचें उतर दिता. गेल्या कांय दिसांनी आशिल्लो एक विशय मुद्दम लोकांक सांगूंक सोदता की गोंयांत आमी डान्स बार तशेंच परवानगी दिवपाचें ना. न भरिल्ली रॉयल्टी वसूल करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्ली आसून बेकायदेशीर मायनिंगांत घुसपल्ल्या लोकांक आनी राज्याच्या आर्थीक स्त्रोताची लुबाडणूक केल्ल्या गुन्यांव नोंद करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्ली आसा. ह्या भायर कायदेशीर खाण वेवसाय सुरू जावचो म्हणून कायदेशीर प्रक्रिये बरोबरूच कायदेशीर खाणी आयडेंटिफाय करून त्यो नियमीत करपाची प्रक्रिया सुरू केल्ली आसा. ह्या विशयाचेर बऱ्याच लोकांक आर्थीक अडचणी निर्माण जाल्ल्यो आसा. पण तरी सुद्दां ह्या विशयाचेर भांडवल करून लोकां मदीं असंतोष निर्माण करपी लोकांक मात हे सरकार शिटकावणी दिवंक सोदता की कसल्याच प्रकारच्या आंदोलना तरवी हिंसाचार निर्माण करपाक आनी कायदो हातांत घेवपाक हें सरकार दिवचें ना. जर तर केंद्राक जर समज जर सरकार जर बीजेपीचे येयलें जावं एनडीएचे येयलें जाल्यार ते मागीर ते सीईसी आसो नाजाल्यार ते आनी कोण कसले कोर्टाचे ऑर्डर आसो कितेंय आसो ती लोकांक जाय तें करपाची कापासतात ह्या सरकार युतीचे गोंय सरकार आसा त्या सरकारा कडेन आसा. हांव आतां सांगता तुमकां, फाल्यां जर केंद्राक एनडीएचे सरकार येयलें जायत रट्टा हांगा वायल्ड लायफ जालें, वायल्ड लायफाचे हे प्रॉब्लेम जाले, वायल्ड लायफ डिनोटिफाय करपाक जाता. वायल्ड लायफ पयलीं जाल्लें, पयलीं आमचे लोक रावताले. नंदरान गांव आसा, नंदरान गांवचे भायर काडले लोकांक. लोक पयलीं रावताले वायल्ड लायफ करता आसतना हांगसर लोक आसा काय कितें, गांव आसा काय कितें हेजो विचार करनासतना दिल्ली बसून वायल्ड लायफ डिक्लेअर केला. उलयता आमगे सगळे लिडर आसा ते कितें म्हणून की मायनिंग ह्या सरकारान बंद केलें म्हणून. हांव ठामपणे सांगूं शकता ह्या सरकारान मायनिंग बंद करूं ना म्हणून. ह्या सरकारान जर तर मायनिंग बंद केलें जाल्यार ते चालू करपाक 5 मिनटां सुद्दां आमी वगीर रावचे ना. हेची जाणीव दवरपाक जाय. त्या खातीर कोणी समज जर तुमकां सांगलें की ते गोंय सरकारान मायनिंग बंद केला जाल्यार ही फट गजाल. मुख्यमंत्र्यान आपल्या भाशणांत म्हणलें, इंडिपेंडन्स डेच्या स्वतंत्र दिनाच्या भाशणांत म्हणलें की जें काम करपाक जाय मिनाच्यो खणी बेगीन सुरू करपाक तें काम आमी करतात, तें काम चालू आसा. आनी ज्या लोकांनी बेकायदेशीर कामां केल्यात तांकांय बी ख्यास्त करपाचें काम आमी सुरवात केलां. म्हणजे ती प्रक्रिया जी आसा ती लांब प्रक्रिया आसा ती आमी सुरवात केल्या. ताजे बरोबर मुख्यमंत्र्यान आनीक एक शिटकावणी दिली कामगार फुडाऱ्यांक की तुमी आंदोलन करता सगळी गजाल बरी आसा पूण तुमी हिंसा करूंक जायना. तुमी जर हिंसा करशात ती हिंसा बंद करपाक आमकां हिंसा करची पडटली, आमकां आदेश काडचे पडटले आनी हे गजाल बरोबर न्ही. तुमी हिंसा करूंक जायना. हिंसा करना आसतना जाय तसलें आंदोलन करात.
आता मुख्यमंत्र्यान जे म्हणलें तो राजधर्म, वाजपेयीन जो मोदीक सांगिल्लो राजधर्म करा तो हो राजधर्म. आता कितें आसा, खंय आंदोलन जालें तातूंत थोडी हिंसा जाली, आंदोलन चड प्रखर जालें, ताका लागून भारत सरकारान बेगीन डिसिजन घेतलें, बेगीन कारवाय करात म्हूण सांगलें, सुप्रीम कोर्टान बेगीन काम केलें, जाल्यार गोंय सरकाराकूच तें बरें. कारण बीन जर बेगीन सुरू जालें जायत कायदेशीर बीन जाल्यार गोंयची येणावळी बी बेगीन सुरू जातली, वाडटली. म्हणटकर मुख्यमंत्र्याक तें बरें, सरकाराक बरें. तरी आसतना तुमी आंदोलन करूंक, हिंसा करूंक जायना. आंदोलन केल्यार करात पूण हिंसा करूंक जायना. हिंसा केल्यार तुमकां आपूण ती हिंसा आपूण सारकी खर प्रकारान थांबयतलो आनी आपूण हिंसा करून ती थांबोवची पडटली अशें म्हणून. कायदो आनी सुवेवस्था जी आसा, संवस्थकाय जी आसा ती राखून दवरपाचें काम सरकाराचें. मागीर तें सरकार खंयचेंय आसूं आनी तें बेजीक काम पळय आसा न्ही तें सरकार करतलें अशें म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तो राजधर्म आपूण पाळटलो अशें सांगिल्ले भशेन तें जाता. आतां मुख्यमंत्र्याची जाली एक गजाल. आमचो गणेश गांवकार MLA जो आसा तो कितें उलयलो, 3 गजाली उलयलो आनी एक रेवोल्युशन म्हणनात, अशें बंडखोरीशी म्हणनात, ओरिजिनल विचार सामके रेवोल्युशनरी विचार म्हणटा ताका, तसले एक रेवोल्युशनरी विचार शे ताणें उलोवन दाखयले. कसले? पयली गजाल म्हणजे मीन जें बंद केलें तें गोंय सरकारान करूंकच ना म्हूण. आनी गोंय सरकारान जर तें केल्लें आसत 5 मिनटां भितर तें आमी सुरू करया म्हूण. आतां गोंय सरकारान मीन बंद केल्ले पयलीं तें सगळ्यांक खबर आसा. मागीर भारत सरकारान पर्यावरण दाखलो बंद केलो आनी मागीर सुप्रीम कोर्टान मीन बंद केलें. म्हणटकर सुप्रीम कोर्टान मीन बंद केलें पळय न्ही, ताका लागून आज पर्यंत बंद आसा. ना जाल्यार राज्य सरकारान केल्लें तें आज मेरेन परतून सुरू जावन आतां मेरेन मीन बरे तरेन चलतलें आशिल्लें. ताणें दुसरो मुद्दो सांगलो तो की सुप्रीम कोर्ट कितेंय म्हणूं, NDA सरकार जर पावरार येत, BJP सरकार, भाजपा सरकार नाजाल्यार NDA सरकार जर पावरार येत जाल्यार रोखडेंच मिनाच्यो खडी सुरवात करतले म्हणून. सुप्रीम कोर्ट कितेंय म्हणूं म्हूण. हाजेर आनी हांव चड भाश्य करना कारण आयकतल्याक हें हांसूं येतलें हांव कितें उलयता काय म्हणून. आनी तिसरी गजाल, तिसरो मुद्दो ताणें केलो तो की भाजपा वा NDA सरकार जर पावरार येत दिल्लीक जाल्यार अभयारण्य पळय आसा न्ही ती रोखडीच रद्द करतलो म्हणून, डिनोटिफाय करतलो म्हणून. आतां अभयारण्य पळय आसात न्ही ती डिनोटिफाय करपा, रद्द करपा इतलें सोंपें न्ही. ताका खूब प्रक्रिया आसता आनी खंयचेय सरकार येवं ते पयलींचे कायदे पळयतात, नेम पळयतात, पयलींची आमची प्रथा कितें आसा ती पळयतात, आमचें दायज पळयतात आनी तें सगळें करून ते डिसिजन घेतात. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें 2002 ती नॅशनल बोर्ड फॉर वायल्ड लायफ म्हणजे रानटी जनावरांक राखण दिवपा खातीर जे राष्ट्रीय मंडळ आसा नॅशनल बोर्ड, ताजो अध्यक्ष सदांच प्रधानमंत्री आसता. 2002 वाजपेयी आशिल्लो आनी वाजपेयी प्रधानमंत्री आसतना हो विचार तांणी भितर हाडिल्लो की अभयारण्य जें आसा थंयच्यान 10 किलोमिटर पर्यंत इको सेन्सिटीव झोन आसचो म्हणून. म्हणजे थंय व्हडले व्हडले कारखाने, व्हडली व्हडली मिना, व्हडले व्हडले यंत्रां म्हणजे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, उद्योग धंदे आसचे न्हय अशें म्हणून तेन्ना विचार तो आशिल्लो. म्हणटच जेन्ना भाजपाच्या सरकारांतच हो विचार मुखार आयिल्लो तेन्ना आतां भाजपा सरकार आयलो जाल्यार बसून रोखडेच वायल्ड लायफ सँच्युरी म्हणजे आमचे अभयारण्य बंद करतलो अशें म्हणप चूक. आमच्या MLAंनी असल्यो गजाली उलोवचे पयलीं मातसो विचार करचो, मातशी जतनाय घेवची. जाल्यार लोक म्हणटले कितें रे हो सारकेंच पिशेपणां उलयता मरे, असलें हाणें उलोवपा जायना म्हणून. आनी लोकांक चुकीचो संदेश दिल्यार लोक म्हणटले हो आमकां फटयता म्हणून. म्हणून म्हजी सगळ्या MLAक आमच्या विनंती की तांणी कितें उलोवचे पयलीं मातसो विचार करचो आनी बरोबर काय चूक हाजेर डिसिजन घेवचें आनी मागीर ती कारवाय करची. हो जाला आमचो तिसरो विशय. आयचे आमचो विशय हांगाच सोंपतात, आमचो प्रोग्राम हांगाच सोंपता. देव बरें करूं. तुमकां नमस्कार करता आनी ताजे बरोबरूच विनंती करता की तुमी जायात जागे पळयत रावात आनी प्रुडंट मिडिया पळयत रावात. नमस्कार. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावल्या वोगे, अजून कशे रावल्या वोगे. हड्ड्यातले इगळे आयज, हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जावं दी जागे, दगदगून जावं दी जागे. जायात जागे, जागे गांवकारांनू जायात जागे, जायात जागे.